हॅलो पीपल, वेलकम बॅक. आयज आमचो व्लॉग येवंक ना न्हू हा. हय. आयज आमी मातशी आसली बिझी. याद मरे खंय गेले न्हिदले सगळीं जाणां. आयज आमी तुमकां परत डिस्टर्ब करपाक येयलेले आहा रातची. खंय पावली सगळीं गोंयकारांनो. आमचे गोंयकार न्हिदले. युकेकार जागे आहा. फ्युचरिस्टीक गोवा हाय. थँक्यू शाण्या, गॉड ब्लेस यू टू. कसो आसा तूं? 777 वे फुल पॉवर जूड आणि आमची बहीण. हाव आर यू ब्रदर? जोएला हाय गाईज हाय. हॅलो. कार्लटन हाय हाय. व्हायोलेंट हाय. आम्ही घट, तुम्ही कशी आसा? जूड ब्रो आय एम घट, आम्ही घट, तुम्ही कशी आसा? जॉश बरेटो हाय ब्रो हाय हाय. हाव आर यू? फुर्तादो नाईस टू सी. थँक यू. आय हॅड वन क्वेश्चन. वेर इज आत्माराम? आत्माराम म्हटणाच्या घरा आसतलो. मारिया टिमॅलो वेन आय मिस गोवा आय वॉच युअर ब्लॉग. थँक यू सो मच. मोग आसूं. कार्लटन फर्नांडीस हॅड युअर डिनर? हय रे शाण्या, तुम्ही जेयली सगळीं घरा? इट्स हाय ब्रो, हाव आर यू? कसो आसा? फेबियोला हाय अवी हाय हाय हाय. सो गायज आमी आयज लायव्ह येयल्या ओनली फॉर 10 to 20 मिनिट्स. 20 न्हू 15 मिनिट्स मॅक्स. कित्याक म्हाका मागीर एडिटिंगेकूय वचोंक जाय न्हू गो. हय. फूल पॉवर सारकी. फ्युचरिस्टीक गोवा हू कूक टुडे? आयज कोणी कूक करूंक ना. आयज स्विगी मारली आमी. वायोलेट हाव यू वॉट यू हॅड फॉर डिनर? आमी आयज एक्चुली खाल्ले फ्रायड रायस वॅज. आयज आमी पावली घरा कडेन लेट. सो सॉरी. थँक्यू हे पळय हांवें हांगासर कितें तरी केलां. हांगा काय खबर ना. हांगा पळयलें. थँक्यू. हाय ब्रदर अँड सिस्टर ब्रुनिटा हाय हॅलो. हाय. फुल पॉवर कार्लटन थँक्यू. जोवेला फेल्ट नाईस वॉचिंग यू ऑल टॉकिंग. थँक्यू. मोग आसूं. किचन आयज ना, किचन आयज ब्लास्ट ना. वेटिंग फॉर युअर ब्लॉग. फाल्यां येतलो संक सुमार. नायस हेअरकट. थँक्यू सो मच. हाय अवी एन हाय अंकिता. नाईस टू सी युअर लाईव्ह बॅक अगेन. मिस्ड युअर लास्ट टाइम. दिस टाइम कॉट यू गाईज. आवय तू हा म्हणून सांग आमच्या वांगडा फ्रॉम बिगिनिंग. थँक्यू सो मच. जस्ट लाईक जूड. थँक्यू. आयज आमी बेश्टीच येयली तुमकां हॅलो म्हणपाक, पळोवपाक की सगळीं न्हिदल्या काय, आमीच दोगांय जागी आहा का तुमी आहात ती पळोवपाक आमी येयल्लेली आसा. नॉट मोर दॅन 15 मिनिट्स. सो 15 मिनिट्स तुमच्या वांगडा उलयतां. ओके. सो गायज तुमी पळयलेले आसतले न्हू की रिसंटली एक व्हिडिओ येयल्लेली तेजेर अळमी खावन लोक शीक पडलेले. हांव अळमी खावन घट आसा. आमी एक ब्लॉग शूट केल्लो आसा तो तुमच्या मुखार घालता पोरवां. ओके. फाल्यां एक ब्लॉग येतलो तेजे उपरांत तुमकां अळम्यांचो ब्लॉग घालता. राज मांद्रेकर खाल्ले शाण्या अळमी खाल्ली तेजो एक तुमकां व्लॉगूय घालता. रेसिपी घालता आनी खंय गावले तेंय तुमकां दाखयता न्हू गो. हय. खंयसरल्यान हाडला तेंय तुमकां दाखयता. कास्ताद मरे हेअरकट. थँक्यू शाण्या. आमची बेवली हांगासर एक कॉमेंट मारला पळय हाय अवी ती म्हणटा इट्स अ कोकोनट ट्री. म्हाका म्हाजी भयणूय म्हणटा इट्स अ कोकोनट ट्री. फनी दिसता. आय वॉच युअर व्लॉग्स ओनली फॉर अंकिता. थँक्यू सो रोनिता मच. ओनली फॉर अंकिता. म्हाजें तोंड पयल्यारूच ताका खंय राग येता रोनिताक न्हू हा. ताका तोंड म्हाजें पयल्यारूच राग येता खंय. ते तुका पळोवपाक खंय व्लॉगान येता सारकें न्हू. आमकां रे मशरूम आवय मशरूम काबार मरे. आतां खावन बीन ती जिल्ली फूल पॉवर सारकी. आनी खंय रे गेले सगळे जाण न्हिदले
अजून 5 मिनटां जाल्या आणि एक 10 मिनटां हांव आसतलो परत आहलो तो हो मागीर हांव टाटा गूड नायट बाय मागीर. सो खंय आहात भावानो तुमी? येयात लायव्ह. आयज हांव सिद्धार्थ सेलिब्रिटीक मेळ्ळोलो म्हापसा मार्केटान. फाल्यां तुमकां ब्लॉग घालता पळयात तुमी. आमी उजो केल्लोलो आहा सारको. म्हाका मातशी थंडी जाल्लेली आसा. सो सॉरी. हय रे आयज सगळे न्हिदले कशे दिसता म्हाका. फॉर शुअर. आनी भायले आमचे UK लंडनचे भाव भयण आसा ते बाबडे मेहनत करतात. कामांनी बिझी आसतले अशें बेकार आसचें ना. हा तू न्हिदोंक ना. तू आमच्या वांगडा आहात सदींच न्हू. हे अंकिता नवीन शुभम कसो आसा भावा? मशरूम आर सो एक्सपेन्सिव्ह 50 फॉर 1000 रुपीज दे वर सेलिंग ऑन थर्सडे. येस एक्झॅक्टली म्हारग आसा. पूण कोणा कडल्यान घेता तें मातशें 10 फावटी चिंता. तुमी एक न्यूज पयली आसतली फाटीं कोणी खाल्ली आनी शीक पडली म्हणून. तेंच्यांनी एक्चुली कोणा कडल्यान घेतलेले पळय त्या मनशान सारके इकूंक नासले. मशरूम 2 तरेचे आसता. एक आसता ते गांवठी खातात ते आनी एक आसता पळय ते पॉयझनस आसता. सो तेतून मातशें अंडरस्टँडींग दवरची आनी ते वळखपाक कळोंक जाय. आसता पळय. जूड माय ब्रो यू ऑलवेज देर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. मातशें लेट कळ्ळें नाल्यार थोडे लोक आसता पळय प्रिटेंड करता आमी सोदीत आहा तुमच्या वांगडा म्हणून आनी मागीर इन्सल्ट करप. खबर आहा न्हू तुका जूड भावा? हॅम गुड ब्रो हाव आर यू? शुभम हांव खूब घट आहा शाण्या. तूं कसो आसा? ह्या वर्सा कितें स्पेशल डेकोरेशन गणेश चतुर्थीचें 1 मंथ टू गो. भावा डेकोरेशन बीन आमी इतलें हायफाय करूंक वचना रे. आमी सिंपल आनी सोबीत दवरता ओके. कित्याक म्हाका दोनी वाटेन पळोवचें पडटा हांगासरूय आनी आमगेरूय. सो म्हाका खूब म्हाजेर खूब स्ट्रेस पडटा मागीर. आतां सद्या पळय म्हाका थोड्या दिसांनी ह्या घराची पेंटींग करूंक जाय सगळें. फाटीं तुमी पळयल्लें न्हू सगळें मॉडर्न पडलेलें. सो ते सिमिटीचें बीन सगळें हें जाल्लेलें आसा तें हांव परत आहलें थंय पेंट करतलो. इट वील टेक अ लॉंग टायम. कम टू वास्को फॉर सप्ताक. अरे फॉर शुअर येतलो हय तर सप्ताक येतलो हांव. आनी सप्ताकाक जेन्ना येता पळय तेजे एक दीस पयलीं लायव्ह येतलो हांव. ओके. सो तुमी आहा जाल्यार म्हाका मेळची त्या टायमार. ब्रो जूड जिबली काडली. ब्रो खरें सांगता हांव तुमकां. पळय थोडे आसता ते प्रिटेंड करता आमी सोदीत आसा म्हणून तुमच्या वांगडा. आनी मागीर कितें करता खंयसर तरी एक जाग्यार तुका इन्सल्ट करता. इन्सल्ट एक सडन लेवलाचेर ओके. इट्स नॉट सदींच बरो न्हू. अशें थोड्यांक अशें दिसता की गरीब आसप म्हणजे तेंचो सदींच हें मारप फकाणां मारप तेंची इन्सल्ट करप तेंचो. मातशे पयशे हातीन येयले न्हू काय हे लोकांक फुडल्या मनशाक दिसता कितें आपूण बाबा सगळ्यान व्हडलो तुमी आहात ती डावन मार्केट लोकांक अशेंच करपाचें पयली फुरसत में निकलल तशें थोड्यांचें आसता ओपिनियन. सारकें मरे जूड हांव कितें उलयता तो? शुभम येस बाबा येस. जवारी खूब चावता बाबा हांगा. आय वील हेल्प यू ब्रो फॉर डेकोरेशन. शाण्या तुवें म्हटलें तितलेंच म्हाका व्हडलें जालें. म्हटलें तितलेंच लायक जालें म्हाका. आनी थोड्या दिसांनी आमचो भाव येवपाचो आसा जूड गोंयान. मागीर आमी उजो करपाचें आसा. मागीर हांव जुडाची सुपर बायक घेवन भोंवतलो आनी तेजी 2 स्ट्रोक बायक्स घेवन भोंवतलो सगळ्यो. ओके. नाल्यार म्हाका केन्नाय कोण कितें विचारता न्हू गाडये बद्दल जाल्यार हांव सांगता म्हाका चलोवपाक कळना म्हणून सांगता. कित्याक म्हाज्या आवय बापायन म्हाका एक शिकयल्लें आसा दुसऱ्याची वस्त हाडपाची ना, दुसऱ्याची वस्त चलोवपाची ना म्हणून. म्हणून हांव चड एक्सप्लेन करपाक वचना गाडीच चलोवपाक येना म्हणून सांगता. कोत काबार. एब्सोल्युटली रायट. फर्स्ट एक्शन देन रिएक्शन. सारकें. तूं एक्शन दितलें जाल्यार आमचें रिएक्शन येतलें. सारकें मरे ब्रो? काम बीन कोरतालीं? अरे शुअर. टायसॉन. हाय अभी वेर आर युअर पेरंट्स? नेवर सीन देम ऑन यूट्यूब. हां, व्हेरी गूड क्वेश्चन. म्हाजी मम्मी डॅडी न्हू बरी आहा, हॅपी आसा, घरा कडेन आसा आपणाच्या. म्हणजे आमच्या घरा कडेन आसा म्हापसा. आनी दे डोंट लायक यूट्यूब बीन तें. आमची मम्मीक बिंदास ती. मम्मी म्हाजी भयण बिंदास. डॅडीक आवडना आमच्या. यूट्यूब बीन आवडना आनी ती कॅमेरा शाय. ती म्हणटा आमकां तें सांगूं नाका. तेंकां यूट्यूब कितें तेंच खबर ना. मम्मीक म्हाज्या मोबायल ऑपरेट करूंक येयनात.
बटनाचो मोबाईल यूज करता. वेर इज सिद्धार्थ सेलिब्रिटी? घरा कडेन आसा. आयज मेळ्ळलो तेका मेळ्ळलो मागीर तुमकां सांगता. आय विल सेंड यू समथींग. शुभम थँक्यू शाण्या. तूं आमच्या वांगडा आसा दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी चड व्हडलें कांय ना. जूड माय ब्रो, बेगीच्या बेगीन गोंयान येवचो तुवें. हांव वेट करता तुजी. ओके. सोडून घाल तसले फुडो. ते मात सारकें तुजें. तुवें म्हटलें तें चल्ल्यांक सोडून घालपाचें. चड घेवन बसना. पूण म्हाजें एक आसता. आय नेवर फॉरगेट बट आय फॉरगिव्ह. पण हांव इसराना. केन्ना इसराना. टीट फॉर टॅट एक दीस दितलो. गॅरंटेड दितलो. टायम येतलो पळय तेन्नाय दितलो. कॉन्टॅक्ट तोडचो ना. कॉन्टॅक्टान रावतलो. आनी एक दीस इन फ्युचर दितलो. कशें दिवंक जाय पळय तें. सद्या कितें आहा, आमी आमच्या कामान बिझी आसा. म्हाका ते फालतूपणान टायम ना. कांट वेट टू हॅव अ ब्लास्ट अँड लास्ट. अरे ब्रो, फॉर शुअर ब्रो. तुज्या वांगडा हांव रावला. दोनी मास्टर शेफ आहा तेंच्या वांगडा रावला काजी करपाक. बरेटो, वेलेन्स बरेटो. हाय ब्रो, हाय अवी ब्रो, अंकिता. जेवली गो? येस येस जेवली. फुल पावर सारकी. नाझारियो, गुड गुड ब्रो. तू कसो आहा? हे ब्रिंग गणेश चतुर्थी प्रिपरेशन व्लॉग्स. आय एम वेटिंग. शुअर शुअर. तू हेका सांगता का म्हाका सांगता ते पयलीं सांग. हां, म्हाजें आवडना दिसता न्हू तुका, हेजेच आवडटा. वेर इज सिद्धार्थ सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी आमचो सेलिब्रिटी. तुमकां खबरूच आसा. सांगपाची गरज ना न्हू. हांव आनीक 2-3 मिनटां आसा हांव लायफ, मागीर हांव ऑफलायन वयतलो. रनिता थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. बरें करून राव. ओके. आणि फॅमिलीक पळय. दॅट्स माय स्टायल. टीट फॉर टॅट इज द रायट गिफ्ट फॉर सच पीपल. आय एग्री विथ यू. हय आसता तशें थोडे लोक आसता पळय तेंकां न्हू फुडल्या मनशाक पयलें न्हू मातशे 4 पयशे बोल्सांत येयले काय दिसता फुडलो मनीस डावन मार्केट मरे. आय डोंट केअर म्हणटात ते लोक तसले. तसल्यांक हांव सारको जाणा कशें हँडल करूंक जाय तें. हांव मातसो स्लो प्रोसेस जाता म्हाजी तकली. ओके. त्याच टायमार हांव प्रोसेस जाय जाल्यार हांव एग्रेसीव जाता. म्हाजो हात उखलता. पूण स्लो प्रोसेस जाता म्हणजे हांव इवन मोर डेंजरस चिंत्ता. त्या टायमार हात उखलच्या परस म्हणटा आनीक डेंजरस चिंत्ता. सो फुडें इन फ्युचर बी सेफ. कोणय नाका जाल्लें उलयता आमच्या बद्दल. कोणाक अशें दिसता की ही सादी. ओके. हेंकां कितेंय इन्सल्ट केल्यार ही आयकोन घेतली जाल्यार आमी तें घेयनात आयकोंक. हें घेत हांव घेवपी न्हू. एनी न्यू मॉडिफिकेशन डन टू युअर बायक? येस ब्रो राज. हांवें म्हाजे गाडयेक आतां सद्या ब्लो ऑफ वाल्व हाडलेलो आसा. टर्बो किट हाडलेलो आसा. मेन म्हणटा ते व्हील एक्सटेंड केल्लेले आसा. 140 सायजीचे व्हील हांवें 200+ इन्क्रीज केल्लेले आसा. प्लस रियर कस्टम मेड डिस्क ब्रेक. ओके. आनी आतां हांव चिंत्ता हायड्रोलीक सस्पेन्शन घालपाक. एअर सस्पेन्शन. गॅस सस्पेन्शन ऑलरेडी आहा गाडयेक. इटालियन ब्रो कसो आसा? गुड गुड शाण्या. गिव ऑन द फेस बाबा. यू नो द सिच्युएशन विथ मी. डोंट गिव अ डॅम फॉर एनीवन. सारकें तुजें ब्रो. फक्त कितें आहा जाणा मरे ब्रो, आमी मातशे तुका खबर आसा कोणाक रिस्पेक्ट करता जाल्यार माय मोगान आनी मनांतल्यान रिस्पेक्ट करता. फुडल्या मनशाक न्हू हजम जायना केन्ना तो रिस्पेक्ट दिल्लो. आमी काम करता, आमी मेहनत करता, आमी कोणाक त्रास करिना. सारकें मरे ब्रो. दितलो एक दीस दितलो. गॅरंटेड. ओके. हांव रावला त्या मनशाक दवरला. त्या मनशाक लागीं दवरला हांवें दाखोवपाक, सक्सेस दाखोवपाक. आनी टीट फॉर टॅटूय दितलो. सारको दितलो दिसतूच. जसो म्हाका मेळ्ळलो तसोच दितलो. कांट वेट टू सी युअर. येस ब्रो. थोडे दीस रे, थोडे दीस. हाय अवी. हांव तुकाय अवी म्हणटा. कशें आहा गो? घट मुगो. सारकें. वाय टेक शीट फ्रॉम एनीवन वेन इट्स नॉट युअर कप ऑफ टी. सारकें. आमी कोणाचें वायट करिना. आमचे बद्दल वायट चिंतले जाल्यार आमी आनी कितें म्हणपाचें. सारकें न्हू. थोडे दीस उरलेले आसा. हांव तुमकां म्हाजे अपकमींग मॉडिफिकेशनाचो व्लॉग घालपाचो आसा. इट्स गोना बी इंट्रस्टींग. आनी इट्स गोना बी ओन्ली वन इन इंडिया. वर्ल्डाचें म्हाका खबर ना. वर्ल्डान कांय हांव भोंवोंक ना. इंडियेची पयली एरोक्स आसतली वीथ वायड व्हील. कस्टम मेड म्हणजे अलग सारकें. विश यू सक्सेस इन अबंडन्स. थँक्यू सो मच.
तुमचे ब्लेसिंग्स आसा म्हाज्या वांगडा जाणा. अवी, आय एम गूड. तूं कशें आसा? घट मुगो? कांट वेट टू सी युअर RX व्लॉग टू. वेटिंग फॉर द बीच टू बी इन द आवय ब्रो, हांव रावला. पावस कमी जावं नी मरे, हांव उजो करता पळय गाडयेचो मागीर. हांव चिंत्ता आनी एक RX घेवन तेका RX किंग करपाचें. ब्रो म्हाका जूड हेल्प करतलो हितून. कित्याक जुडाक चड नॉलेज आहा RXाची. टू स्ट्रोक. ज्वेना, हाय अविनाश, अन्वेश. हांव अन्वेश न्हू, म्हाजें नांव अवी. एंड अंकिता, ऑल द बेस्ट इन युअर जर्नी ऑफ डुईंग व्लॉग्स. आय लव युअर व्लॉग्स. थँक यू सो थँक यू मच. सो मच. मोग असू आणि गॉड ब्लेस यू. बरें करून राव. यू विल बी सो सक्सेसफुल. ट्रस्ट मी. जस्ट वेट. येस ब्रो, आम्ही खूप मेहनत करता आणि गॉड इज ऑलवेज देर. आणि फ्रेंड्स, फॅमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स तुमचे वरले आमच्या वांगडा आसा. सो दीस इट्स टू गुड. रक्षा, अंकिता, माय सिस्टर. उलोय मुगो. अंकितान उलयता मोन उलयता. व्रत धरला. ना हांवें काय मन रद्द धरूंक ना. गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव. ओके, हांवें जसो प्रॉमिस केलेलो 15 मिनिट्स, आतां जाल्लेली आसा 16 मिनटां आणि हांव तुमकां आतां बाय म्हणपाक सोदतां. ओके, आमची लायफ तुमी पयले आसतली आनी चॅनलाचेर तर तुमी नेवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी हे हेअरस्टायल म्हाजी बरी आसा काय ना बेश्टेच सांगनाका. हय तीर म्हणना. मारल्या तीर हांवें. 12 मार्चा पयलीं हांव एंड करता ही व्हिडिओ. ओके, बाय बाय. गुड नायट. शेबडी टायट, बोकाक तांबडी लायट. टाटा. निखिल ब्रो, सो सॉरी, मातसो लेट पावलो तूं. गड हांव शाण्या. तूं कसो आसा? बरो मरे? ओके, बाय बाय. गुड नायट. गुड नायट, गुड नायट, गुड नायट, गुड नायट, गुड नायट.